नमस्कार. आज 5 जानेवारी दिसा आम्ही सराशेगड ग्रोवर्स क्लब हांगा अखिल भारतीय कोंकणी परिषदेच्या वतीन एक मनोमिलन दवरले. मनोमिलन हेजो अर्थ असो की जे कोंकणी भाशेक सगळे कडेन विखुरले आसात, सगळे कडेन फाफुडिल्ले आसात ते सगळे कोंकणी भाशेकाक एक कडेन हाडचो. कोंकणी भाशेचे जे साहित्य, संस्कृती, भाशा, लोकवेद आणि आमचे संस्कार जे आसात, विधी, मागीर सण परबो हे सगळ्यांचे आमकां दर्शन जावचे, तेजी जतनाय जावची, तेजी राखण जावची आनी तेजी देवाण घेवाण जावची ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आज आमी हांगा एक मनोमिलन दवरले. कोंकणी परिशद 1939 वर्सा पयले कारवारांत माधव मंजुनाथ शानबाग ह्या मनशान बरयल्ली. कारण इतलेंच की कारवार भागात 99% पेक्षा जास्त कोंकणी आसात. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान त्यांनी कोंकणीची परिशद बरयल्ली. तेच पडटा मूळ उद्देश एकच आशिल्लो की कोंकणीचे जे लोक कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र आणि गोंयामध्ये जे विखुरले आसात किंवा आनी खंय खंय विखुरले आसात त्या सगळ्या लोकांक एक कडेन हाडचे आनी आपली भाशा, आपली संस्कृती, आपली कल्चर, आपली दायज आनी आपलो लोकवेद हो सांबाळून दवरचो. आपली ही कोंकणी ही आमची मूळ भास, मातृभाषा ती राखून दवरची ह्या उद्देशान त्यांनी सभा घेतिल्ली आनी त्या वेळाचे 5 ठराव पास करून घेतिल्ले. तातूंतलो पयलो ठराव आशिल्लो घरांतल्या सगळ्यांनी कोंकणी उलोवचें, वेव्हारीक भाशा कोंकणी दवरची. दुसरो ठराव आशिल्लो कोंकणीच्यो शाळा भुरग्यां खातीर सुरू करच्यो, कोंकणी माध्यमांतल्यान सुरू करच्यो. तिसरो ठराव आशिल्लो जेन्ना सेन्सस जाता, जनगणना जाता, त्या जनगणने वेळार प्रत्येकान आपली मातृभाशा कोंकणी म्हूण नमूद करची. चवथो ठराव आशिल्लो की जे आमगेले मिडिया आसात, म्हणजे पेपर म्हणा, पत्रकारिता म्हणा किंवा जर्नल म्हणा, जे कितें आसा मासिका, पाक्षिका, म्हयनाळी जी आसात ती कोंकणींतल्यान येवची. आनी 5वो ठराव म्हणल्यार ह्या सर्वसाधारण लिपी ह्या निमित्यान देवनागरी ही लिपी कोंकणी खातीर आपणावची, म्हणजे स्विकारची अशे ठराव, हे 5 ठराव घेतिल्ले आनी एक मंत्र विचारिल्लो, एक भाशा, एक राज्य आनी एक लिपी. आनी त्या उद्देशान फाटली 80 वर्सां अखिल भारतीय कोंकणी परिशद हे कोंकणी खातीर काम करते आसा. कोंकणी भाशा, संस्कृती, साहित्या खातीर काम करते आसा. आनी अखिल भारतीय कोंकणी परिशद एक वर्साक अखिल भारतीय साहित्य संमेलन घेता आनी एक वर्साक अधिवेशन घेता. आनी त्या वेळाचेर हे सगळे आमी जे ठराव जे आसा त्या ठरावाचे आमी हे करतात. कर्नाटकांत मायनॉरिटी भितर राखीव सीट आसात, रिजर्व सीट आसात कोंकणी भाशेक भुरग्यां खातीर. त्या भुरग्याचो सगळ्यांनी लाभ घेवचो अशी ह्या सभेंतल्यान सांगलें. तशेंच कोंकणी शाळा स्थापन केली आसा. कोंकणी शाळा म्हणल्यार 5वीच्यान कोंकणी विशय सगळ्याक लायिल्लो आसा. ऑप्शनल आसतो, ऐच्छिक विशय. जाल्यार तुमी कोंकणी घ्या, जाल्यार हिंदी घ्या असो विशय लायिल्लो आसा. तर त्या खातीर आज ह्या सभेत अशें ठरलें की बीबी राणे आणि ऐनन राणे ह्या 2 लोकांनी सांगले की आमी आमची ह्या वाठारांत, सराशी ह्या वाठारांत 3 शाळांनी आमी कोंकणी ह्या वर्साच्यान सुरू करतात म्हण. ते एक आमकां आज आयची विशयाचो एक तो फायद्याचो विशय आनी गेन असो विशय जाता आमकां. आनी ही अखिल भारतीय कोंकणी परिशद जी आसा ती फक्त कोंकणी भाशा, साहित्य, संस्कृती खातीर वावर करता आनी आपले सगळे कोंकणीचे लोक एकठांय येवचे, एक भाशा, एक राज्य जावचे ह्या दृश्टिकोनांतल्यान वावर करता. थँक्यू मॅम.